नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। चिंबला येवपी प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा आड आंदोलना कडल्यान विधानसभेचेर मोर्चा, मांडवी पुलाचेर कडक पुलीस बंदोबस्त। एअर क्वॉलिटी इंडेक्साचेर दवरल्या बारीकसाणीन नदर, प्रदूषण नियंत्रणा खातीर करतले गरजेचे उपाय सांगता मुख्यमंत्री। 0 आवारांत हवेच्या प्रदूषणाविशीं विरोधी पक्ष फुडारी आलेमावान उक्तायलो हुस्को। दुचाकी चलोवप्या सयत फाटल्यान बशिल्ल्या लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचे, सगळ्या महाविद्यालयांनी कावन्सिलराची करची नियुक्ती। विरोधी पक्षान विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याची जाप। रस्ते हॉटमिक्स करचे पयलीं संबंधीत खात्याकडे समन्वय करपाचे सक्तीचे, अभियंत्यान तशें करूंक ना जाल्यार जातली कडक कारवाय, पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान दिली शिटकावणी। पर्रा चोरयेच्या प्रकरणांनी वाड, चोरांनी बंद घर फोडून घरातल्या सामानाचेर केलो हात साफ। दिसपट्ट्यो घडणुको घडत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर थळाव्याक उपरासला प्रश्न। आरएसएसा वयल्यान सत्ताधारी पक्ष आनी आप मदीं वाद, आरएसएसाचे स्वतंत्र लढात कसलीच ना भाजपाची भूमिका। पुरावे सयत येवचे चर्चेक आम आदमी पक्षाचे गोंयचे वाल्मिकी नायकाची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। एअर क्वॉलिटी इंडेक्साचेर बारीकसाणीन नदर दवरून आसात। पर्यावरण खाते तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वांगडा मेळून प्रदूषण नियंत्रणा खातीर गरजेचे उपाय करतले म्हण मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। जानेवारी 2026च्या पयल्या सप्तकात पणजे, पर्वरी, म्हापसा आनी बांबोळेचो एअर क्वॉलिटी इंडेक्स 163 ते 178 मदीं पावला। हाका लागून भलायकेचो प्रश्न उप्रासला। हाका अनियंत्रीत शारीकरण येरादारी आनी बांदकाम जबाबदार आसा म्हण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान 0 आवारांत हवेच्या प्रदूषणाविशीं हुस्को उक्तायलो। Due to air quality index in major towns, namely Panji, Porvorim, Mormugaon, Bambolim, reporting unhealthy levels in the first week of January 2026. The levels of AQI were in the range of 163 to 178 in these 4 towns. Though the trend in the current week shows improvement, the AQI levels still continue to be poor or moderate as the index is in the range of 100 and above. This has put the people to health risks like respiratory, heart disease and premature deaths. The rising pollution levels have led a public perception of unchecked urbanization, traffic congestion, construction activity and pollution-intensive projects. These are pushing Goa towards conditions similar to highly polluted cities. This raised concerns that the environmental mistakes witnessed elsewhere are now being repeated in Goa, and there is no adequate safeguards to prevent this action. This is not panic, this is an early warning. Goa has traditionally enjoyed clean air, especially after the monsoon. AQI crossing 100 in Panjim and Porvorim after monsoon is not normal for Goa. It's because मुख्यमंत्री हेजेर तुवें चोयचें हें जें पोल्युशन जाता आमच्या कोंकणच्या भागांतूय जें पड पोल्युशनाचें तुवें आश्वासन दिलें ऑक्टोबरा जी अजून कांयच ना। सर एअर क्वॉलिटी इंडेक्स आमी मॉनिटर करता आनी ताचेर कंट्रोल करपा खातीर आमच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमी जायती प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर। येरादारी खात्यान गोंयांत घडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दुचाकी चलोवप्या सयत फाटल्यान बशिल्ल्या लेगीत हेल्मेट घालपाचे सक्तीचे अशें परिपत्रक जारी केलां। तशेंच घुवळे वखदां आड खर कारवाय करप सुरूच आसा। गोंयांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळाबंद हाडटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें। हे विशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी आमदार कार्लोस फरेरा हांणी विधानसभेत प्रश्न उप्रासिल्लो। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या हें कोणूच न्हयकारूं शकना। फकत जागृताय निर्माण करून गुन्यांवाचें प्रमाण उणें जावचें ना। वाडट्या गुन्यांवाची आळबंद हाडपाक खंयचीं पावलां उबारतले असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सभाघरांत केलो। देशांतल्या हेर वाठारांनी दुचाकी चलोवप्या सयत दुचाकीच्या फाटल्या बसप्यान लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा। मात गोंयांत फकत दुचाकी चलोवप्यांनूच हेल्मेट घालपाचे नेम कित्याक लागू केला अशे साबार प्रश्न आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी सभाघरांत विचारले। येरादारी खात्यान गोंयांत घडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर
दुचाकी चलोवप्या सयत फाटल्यान बशिल्ल्यान लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचे अशें परिपत्रक जारी केलां. ANC 2025 सगळ्यांत चड 163 ड्रग्साची प्रकरणां नोंद करून 212 जाणांक अटक केल्या. सांकवाळेच्या बिट्स पिलांनी संस्थेन घडपी घडणुकांची सखोल चवकशी करपाचो आदेश दिला. तशेंच विद्यालया सयत महाविद्यालयांनी कावन्सिलराची नियुक्ती करपाचो आदेश दिला. गोंयांत घडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचेर बेगोबेग आळबंद हाडटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. Bits Pilani, Sankwal campus who have committed suicides. See, there is also a relationship between committing suicides and drug angle also over there. And directly it has not been found because outside the gate you all found some Swiggy or somebody trying to deliver the consignment, he was caught. Now, my question is, it's not directly on the crime per se because you don't punish a student for this. Students are going through a lot of stress. पहिली गजाल जी आसा पळय न्ही, आमी थ्रू आवर एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट आमी अवेरनेस कॅम्पेन हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू केल्या. फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेजीस आमचे एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. दुसरें इन द गोवन ओन वीच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी कावन्सिलर अपॉइंट करपाचे केसीस स्कूल इवन दो नाव वी आर अपॉइंटिंग द कावन्सिलर इन कॉलेजीस. द बिट्स पिलानी वीच इज नॉट कमिंग अंडर द डायरेक्टली अंडर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, इट इज एन ट्रांसिट कॅम्पस ऑफ द बिट्स पिलानी. बट स्टील आफ्टर द लास्ट 5 केसीस वी हॅव गिवन द स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स हॅन्सफोर्थ अशा पद्दतीच्यो केसीस जावपाक जायना. तुमीय बी अशा पद्दतीचे कावन्सिलर्स ते अपॉइंट करा. Regarding this mental health policy, our GED means Goa Education आमचे कावन्सील जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आनी कावन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता. तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय न्ही फॉर द कावन्सिलींग करपाक. स्पीकर सर, आमी कावन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो डिफरंट केसीस दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ द पेरंट्स बट दे आर एक्सप्रेसीस विथ द कावन्सिलर्स. त्यो केसीस घेवन स्टडी करपाचें काम हे आमच्या कावन्सिलरांनी स्टडी केलां. हांव तर हें म्हणपाक शकतलो की आमचें कावन्सिलींग इतकें खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे कमी जाता हे हांव मुद्दामून सांगतलो, मेन्शनूय करतलो. बट स्टील वी वील टेक दॅट इज द मेंटल हेल्थ पॉलिसी आहा तांचो हेल्प घेवन अजुनूय बी अपग्रेडेशन इन द कावन्सिलींग आमी टायम टू टायम करता. These fatal accidents which have taken place, if you have seen that every year it is hovering around 100, though we have shown that statistics in 2025 it has reduced. But mostly my understanding has been two-wheeler accidents have been on the rise and lot of fatalities and lot of injuries also. म्हणजे सरकारान इट इज विथ द बॉडी कॅम्प ऑलरेडी लावन PSI आणि PI हे दोनूय तालाव दिता. तेच्या पलीकडे कोण तालावूय दिना आता. ओके, आता तुम्ही सांगला तशें म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सर्क्युलर इश्यूय केला विथ हेल्मेट फॉर बोथ इश्यूय केला. जर नोटीस जर आसत जाल्यार हांव चॅक करता आनी हांव दिता की ऑफकोर्स म्हणजे स्वताच्या सेफ्टी खातीर हेल्मेट दोगांय जाणांनी वापरप हे गरजेचें आसा. Concrete preventive steps beyond the routine तुगे policing जाता. Beyond that, what more steps have you initiated to make sure there is safety of tourists, there is safety of our senior citizen, there is safety of our minor children, there is safety of our city. You agree? आमी प्रत्येक कडे वेगवेगळे कडे CCTV ज्या ज्या जाग्याचेर आसा त्यो घातल्या. एक्झिस्टींग आसलेल्यो CCTV आमकां लिंक करपाक लायल्या आनी इवन दो आमी इम्प्रूव्ड ऑन द प्रोसिक्युशनाचेर इम्प्रूव केला. ज्यो केसीस सगळ्यो फॉलोअप करून त्योय करपाची सुरवात केल्या. त्या खातीर असले क्रिमिनल प्रिव्हेंटिव्ह आणि तडीपार करपाच्यो केसीस एक्सपर्टायट केल्या. How many cases involved in this follow-up investigation have led to identification of suppliers? हे कोण सप्लाय कोता, हे कोण फायनान्स कोता, हे जे इंटरस्टेट आणि इंटरनॅशनल नेटवर्क हे बॉन्ड जावपाक जाय आणि कितले एडिशनल अक्यूज और सिंडिकेट इंटून इन्वॉल्व आहा. रेप केसीसचेर जो मुद्दा म्हणून उलयलो न्ही तसो जर आमी पळयत जाल्यार हाज्या बाबतींत खुबशे फावटी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. खुबश्यो केसीस रेपच्या बाबतींत ज्यो आसा इट इज फ्रॉम द नोन पीपल. जो वळखीचोच आसता पळय न्ही, शेजारी आसता आनी कोण आसतात हांच्या कडल्यानूच रेप केसीस ज्यो आसता पळय प्रत्येक फावटी रिपोर्टेड जाता. दुसरी गजाल ताणें जो रिगार्डींग द ड्रग्सचो विशय जो काडलो पळय न्ही, आमचे एंटी नार्कोटीक सेल 2025 द हायेस्ट केसीस आमी रजिस्टर्ड केल्यो वीच इज 163
आणि जवळपास 212 लोकांक आमी अरेस्ट केल्या. एंटी नार्कोटीक सेल हे स्ट्रिक्टली काम करता. बिकॉज सर हांव तुका एश्युरन्स दिता की हे क्रायम्स खंयच्याच बाबतींत स्टेटीत वाडचे ना हें तुका 100% सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रस्ते हॉटमिक्स करचे पयलीं संबंधीत खात्याकडे समन्वय करपाचे सक्तीचे आसा. अभियंत्यान तशें करूंक ना जाल्यार ताचेर कारवाय जातली. तशेंच PWD मुख्य अभियंत्याच्या फुडारपणा खाला संबंधीत खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करतले अशी शिटकावणी PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. हॉटमिक्स केल्ले रस्ते खटनात हाका जबाबदार कोण म्हण आमदार दाजी सालकर हाचो प्रश्न आशिल्लो. आयज रस्ते हॉटमिक्स केले जाल्यार फाल्यां जायते येतात आनी रस्ते खणटात. हाका जबाबदार कोण असो प्रश्न वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान विधानसभेच्या अधिवेशनात केल्लो. तशेंच रस्तो खणपा खातीर सिंगल विंडो सिस्टमाची मागणी आमदार विजय सरदेसायान केल्ली. रस्ते हॉटमिक्स करचे पयलीं संबंधीत खात्या कडेन समन्वय करप सक्तीचें आसा. अभियंत्यान तशें करूंक ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातली. तशेंच PWDच्या मुख्य अभियंत्याच्या फुडारपणा खाला संबंधीत खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करतले अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. तशेंच फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करतले अशें मंत्र्यान सांगलें. आज आमी पळयतात की PWDचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालतातय आसा, दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्मेंटाक एक खबर आसा कितें कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा, कोण रस्ते फोडटा, कित्याक फोडटा, PWD खबर आसा की ना, आनी ताजे आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हें पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. What is the timeline by which you will go for a single window road cutting permission system, a GIS based utility mapping and one road one dig policy, mandatory utility corridors. आता utility corridor तुका जर पळोवंक जाय जाल्यार रवींद्र भवन टू आर्लेम हांव मंत्री आसतना हांवें म्हज्या मतदारसंघात केल्लो आहा, which is a utility corridor existing 1.8 kilometers length stretch of road. Kella. Speaker sir, so the point is, माझा specific question हा, what is the timeline for these reforms? रस्तो प्रत्येक खेपेक प्रत्येक डिपार्टमेंट एक फाटी फोडटा आणि फोडटा आसतना ते एक फाटी परमिशन घेना. सो फर्स्ट थिंग व्हॉट वी हॅव डन, प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की 1 महिन्या पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, युटिलिटी डिपार्टमेंट्स, बाबा तुमचें कितें करपाचें आसें जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा. वी विल स्टार्ट हॉटमिक्सिंग ऑफ द रोड ऑन दिस डेट. If our engineer fails to write to them, we will hold our executive engineer responsible. Categorical, samjhe. Responsibility has to be fixed to everybody. Second, utilities घाल्यो. आता ज्या जाग्यार सायडी घालता रस्त्याच्या, मेन रोड फोडना थंय आमी इमिजिएटली परमिशन दिता, बिकॉज मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येना. ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन. डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम, देन वी डोंट गिव हिम परमिशन. बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुम्ही रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना. ताजे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड that shall be a coordinating committee headed by principal chief engineer of PWD and which will consist of chief engineer of electricity, MD of sewerage corporation, chief engineer of water supply department and concerned OFC cable जो company घालता तांचे representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्रा वाठारात दिसपट्ट्यो चोरयेच्यो घडणुको घडत आसा. भाटी वाड्यारूय चोरांनी एक बंद घर फोडून घरातल्या सामानाचेर हात साफ केलो. पर्रा चोरयेच्यो घडणुको घडत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर लोकांक प्रश्न उप्रासला. तशेंच आज हांगा चोरी जाल्यार फाल्यां खंय अशें भयाचें वातावरणूय लोकां मदीं निर्माण जाला. पळयात.
ते भितर येवन तेणे सगळें वायरींग काडून घेवन गेल्यात. प्लस ते सगळीं कबटां फोडून उडयल्यात. कितें जालां तें कांय खबर ना म्हाका आतां. केन्नाची चोरी? 4 दीस जाले. लायट भितून वायरी आसले. वायरींग सगळें आनी हांगा काण म्हाका आनी एक घर आहा न्हू तेच केला वायरींग. सगळें चोरून गेले. काय दुसऱ्याचे? दुसरें 2-3 घरां फोडलीं तितून 3 घरां वायरींगूच गेला. आणि कितें घरान पयशे बीन तशें असले ना 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 पयशे बिशे कांय ना. तें सामान कांय ना तेंच्या घरान. तशें लॉस कितके लॉस? लुकसाण कितके जालें? लुकसाण आतां पयलो पंप पेललो न्हू तेच्या वयर दुसरे फावटी केस. हेज्या पयलीं हांगा चोरी जाल्या. पयलीं जालें तेन्नाय पुलीस रिपोर्ट केला. आतां कितें येयला चोरांनी? आतां फकत वायरींगूच येला तें दिसलां आनी कांय कबटां फोडला ते आनी कितें येलां. आमचो हांगासर एक केअर टेकर आहा त्याच्या लक्षान येयलें की हें घर फोडलेलें आहा म्हणून. पळय कितें आसता हे चोर असतात पळय ते गांवांत म्हाका दिसता येवन सर्वे करतात खंयची घरां बंद आहात खंयची हितून रावतात आनी जी घरां बंद आहा पळय तांकां ते टार्गेट करतात. हे पयलीं घर बंद आसता आनी हो आमचो जो एक गांवचो अंकल आहा तो तेजो केअर टेकर म्हणून तो पळयता ते. जेन्ना तो घर उगडून भितर येवपाक येयलो तेन्ना पळयता जाल्यार लॉक मोडलेले आसले. सो भितर वयता जाल्यार ते घरान तशे पयशे बिशे तशें कांय ना ते बंद आसता घर. म्हणटा त्यो वायरी तेंच्यांनी वायरी ओडून त्यो चोरून व्हेल्यो. मागीर सगळी जितली कबटां आसली तितली फोडल्यात तेंच्यांनी. पूण तितून आतां कितें सामान येलां ते तेकाय खबर ना केअरटेकराक. म्हणटकच आतां पर्रा गांवांत आतां ह्यो चोरयो चालूच आहा. हेच्या पयलीं घर फोडलेलें आनी तेचो पंप बीन सगळो येल्लो. तेन्नाय तेंच्यांनी कंप्लेन केल्लें आतांय कंप्लेन केल्लें आहा पुलिशेन. म्हाका दिसता पुलिशेचो हांगासर पर्रा गांवांत जे तेंची पुलीस घालून मातशी पेट्रोलिंग मातशें टायट जावंक जाय. कित्याक सगळे लोक भियेल्ले आहा गांवांत. स्पेशली आमची जाणटी जी रावतात घरांनी ती सारकी भियेल्ली आहा. पंचायती कडेन येवन वारंवार फोन करून सांगतात पळय आमी भियेल्ली आहा मातशें पुलिशेक रिक्वेस्ट करा आनी पेट्रोलिंग मातशें सुबेज घाला म्हणून. आमी ह्या माध्यमांतसून पुलिशे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमची मातशी पेट्रोलिंग वाडया पर्रा गांवांत जेणे करून आमच्या जे जाणटी आहात जावं आमचे स्थानीक आहा तांकां एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जावनी. कित्याक सगळे भियेल्ले आहात वातावरण भियाकूळ जाल्लें आसा. सध्या आमी आसात भाटीवाडा पर्रा हांगासर आणि माझ्या फाटल्यान जे तुम्ही पोर्चुगीज घर पळयता ह्याच घरान चोरयेचो प्रकार जो आसा तो घडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या घरान कोणूच रावना. सगळे कामा निमित्त सगळे जे घरचे लोक आसात ते भायर आसतात आणि ह्या घराची एक काळजी घेवपाक तांच्यांनी एक केअरटेकर दवरला. जेन्ना हो केअरटेकर दुसऱ्या दिसा म्हटल्यार राखणी करपा खातीरूच ह्या घरान येता तेन्ना ताका अशें कळटा की ही जी गेट आसा ही गेट ओपन करून म्हटल्यार गेट मोडून तशेंच घरचे जे दार आसा मेन डोर आसा त्याचे लॉक फोडून खंय तरी कोणी तरी घरान एंटर केला. सो जेन्ना तो घरान फुडें भितर सरता तेन्ना ताका अशेंय दिसून येता की घरची ज्यो आलमारी आसात घरांच्यो आलमारी आसात त्यो कोणी तरी सगळ्यो ओपन करून सगळे अस्ताव्यस्त परिस्थितीन दवरलेल्यो आसात आणि घरान कोण रावना. सो त्या लागून घरान व्हडले व्हॅल्युएबल्स कांय नाशिल्ले. पण जी गोष्ट घरांतल्यान जी चोरयेक गेल्या त्यो म्हटल्यार घरच्यो ज्यो इलेक्ट्रीक वायर्स असतात त्यो वायर्स फक्त ह्या घरांतल्यान चोरयेक ज्यो आसा त्यो गेलेल्यो आसा. आता हांगासर प्रश्न असो निर्माण जाता जेन्ना पर्रा गांवांत एका फाटल्यान एक बॅक टू बॅक चोरयो जातात तेन्ना पुलीस आयज कारवाई करपाक खंय तरी फाटी पडला काय हो प्रश्न निर्माण जाता. तसोच पर्रा गांवचे जे लोकल्स आसात जे रेजिडंट्स आसात त्यांच्या मनान खंय तरी आयज भयाचें वातावरण जे आसा तें निर्माण जाला. कारण बॅक टू बॅक जेन्ना चोरयो जातात आनी खंय तरी पुलिसूय हांकां धरपाक आयज अनसक्सेसफूल जाता तेन्ना खंय तरी फाल्यां आमी सुद्दां ह्या चोरांचे नेक्स्ट टार्गेट आसूं शकता काय अशें भयाचें वातावरण जे आसा तें हांगासले जे लोकल्स आसात जे रेजिडंट्स आसात त्यांच्या मनान निर्माण जाला. ह्या घरचे जे ओनर्स आसा त्यांच्यानी ह्या चोरये बद्दल म्हापसा पुलीस स्टेशनान जी कंप्लेंट आसा ती लॉन्च केला आणि फुडली कारवाई जी आसा ती म्हापसा पुलीस करीत आसात. आपाचे गोय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायकान आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी वेगसाक तेंको दीत भाजपा सरकाराचेर उत्तराचे फार पेटयले.
भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्षात RSSची कसलीच भूमिका नाशिल्ली हें एक खरें. सभाघरांत वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीक कितें सांगचें आनी कितें सांगचें न्हय हें सांगपाक मुख्यमंत्र्याक कसलोच अधिकार ना. आमदाराक आपले विचार उक्तावपाक खातीर कायदेशीर विशेष अधिकार आसा अशें आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायकाचें म्हणणें. ते वंदे मातरम गायत ताणें तो फाशी आपल्या गळ्यार घेतली म्हणून तशें तुमचे 4 कोण तरी नांवां सांग अशें ताणें म्हणिल्लें. राजगुरू जेन्ना CM म्हणटा की शिवराम राजगुरू RSSचो मनीस, दिस इज अ लाय. CM हॅज मिसरिप्रेझेंटेड द फॅक्ट्स आनी हें हांव म्हणना. शिवराम राजगुरूचे नातू जे आसा तांची नांवां सत्यशील राजगुरू आनी हर्षवर्धन राजगुरू. हें कोणें म्हळें की तो RSSचो मेंबर आशिल्लो म्हणून. एक RSSच्या प्रचारकानूच आपल्या पुस्तकान बरयलें शिवराम राजगुरून स्वता कडना म्हणूंक ना आपूण RSSचो मनीस म्हणून. नाय, ताच्या नातवान सांगला की आमकां ताणें केन्ना सांगूं ना आनी ताणें क्लियरली सांगलां RSSन केन्नाच शिवराम राजगुरूचें नांव घेवचें न्ही म्हणून, आपलो म्हणचो न्ही म्हणून, बिकॉज ही वॉज अ फ्रीडम फायटर, नॉट एन RSS मेंबर. सो हे पॉयंट CMन फाटीं घेवंक जाय. ही शूड अपोलोजायज फॉर टेकिंग क्रेडीट फॉर द सॅक्रिफायसीस ऑफ शिवराम राजगुरू. वेन्झीन कितें म्हटलें? वेन्झी ओनली सेड दॅट तुमी आज जी वंदे मातरमाची डिबेट करता ती इशूचेर जावनी. वंदे मातरमचे शब्द आसा, सांग म्हटली त्यांनी, जे शब्द आसा वंदे मातरमाचे त्या इशूचेर जावनी. तुम्ही तुमच्या सरकाराच्या कामानूय कांय वंदे मातरमाची तुम्ही वंदना करिना. नाय, तुम्ही जेन्ना वंदे मातरम आमच्या फ्रीडम स्ट्रगलाचो एक साऊंड ट्रॅक आशिल्लो तेन्नाय तुम्ही काम केलें. हडफडेच्या बर्ड्सबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. मरण येवप्याक रोमियो लेन क्लबाच्या धनयाक दरेकी 2 कोटी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक डेरीक 25 लाख दिवचे अशीय आमदारान सांगलें. तांकां भितर उडयल्या. आयज लुथरा ब्रदर्स आर इनसायड. दे हॅव मल्टिपल रेस्टॉरंट्स ऑल ओवर इंडिया एंड आय हॅव हर्ड दॅट दे हॅव इंटरनॅशनली ऑल्सो. So if that company is well to do, my first request on humanitarian ground is to give compensation, minimum 2 crore each to all those people who have died to the next of the kin. There's 2 crores is 50 crores जाता. प्लस जे कोण इंजर्ड जाल्या तांकां एक तरी 25 लाख दिया, 20 लाख दिया तांकां. वॉट गव्हर्मेंट इज गिवन is from their side. म्हणजे गव्हर्मेंट केन्ना कोण मरत हो इन्सिडंट जाल्यार 2 lakhs, so 25,000 फॉर इंजर्ड पर्सन अशें दितात. बट हियर द होल ओनर्स लायज ऑन द ओनर ऑफ द प्रिमायसीस वॉज रनिंग द बिझनस. म्हणजे वॉज रनिंग द बिझनस, दॅट इज बर्ज कंपनी, वॉट एवर इज देअर कंपनी कॉल्ड बर्ज बाय रोमियो लेन. दे should openly from their heart, त्यांचे कावजांसून they should think about giving maximum compensation. If they give 2 crores, it becomes 50 crores. It is not very big amount, and if they give that, people of India will be happy. राज्यात गुन्ह्यांवांनी वाढ जाल्या. सरपळी फाळोवपाच्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन हावेरी कर्नाटकांतल्या अब्दुल घानी ह्या दुबाविताक अटक केल्ली. ताका JMFC कोर्टान 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मजगती बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्यान पुलिशेन मोहम्मद अशरफ ह्या दुबाविताक अटक केली. ताच्या कडल्यान 96,500 रुपयाचो 956 ग्राम गांजा जप्त केला. आयताराक म्युन्सिपाल्टीच्या सायडीक चेन स्नॅचिंग जाल्लें, केस रजिस्टर जाल्ली आनीक बायलेच्या गळ्यांतली चेन मारून एक मनीस जाविल्लो. त्या नंतर मडगांव पुलिसांनी हाजो तपास केलो आनीक मूळ हावेरी कर्नाटकांतलो अब्दुल गनी ह्या मनशाक तांणी काल अरेस्ट केल्लो आसा आनी आज ताका JMFC मुखार प्रोड्यूस केलो आनी JMFCन ताका 5 दिसांची रिमांड दिल्लो आसा. आतां मडगांव पुलीस हाजो तपास करतात की हाजें कनेक्शन आनी चेन स्नॅचिंगाक आसा, कारण ह्या भागांत मडगांव किंवा मयना कुर्तेरी फातोर्डा ह्या भागांत खुबश्यो चेन स्नॅचिंग जाल्ले आसात. त्याच भायर गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनार चेन स्नॅचिंगाची केस रजिस्टर जाल्ले आसा. सो मडगांव पुलीस हाजो तपास करतात की हो खंयची गँग आसा, इराणी गँगाक संबंद आसा काय हाज्या आनी खंयचे हातूंत चेन स्नॅचिंगाक आसपाव आसा, असो सगळो एकंदरीत तपास मडगांव पुलीस करतात. त्याच बरोबर मडगांव पुलिसांनी एक मोहम्मद अशरफ ह्या भुरग्याक काल मडगांवच्यान अरेस्ट केल्ले आसा. हाजे कडल्यान 956
56 ग्राम गांजा तांणी जप्त केला आसा, जाचो इंटरनॅशनल मार्केटाचो व्हॅल्यू जर पळयलो जाल्यार 96,500 रुपीज इतलो व्हॅल्यू आसा. ताका सद्याक ताजोय इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की हो खंयच्यान ताचे कडेन आयलो काय हो कोणाक विकपाक हाडिल्लो कितें हांवें सगळी डिटेल्स मागो पुलीस करतात. म्हणजे ती खातीर मागोवचें नांव येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक एसटी आरक्षण दितले काय ना असो प्रश्न कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज हांणी केलो. हे विशीं राज्य सरकार केंद्र सरकारा कडेन पाठपुरावो करीत आशिल्ल्याचे मंत्री रमेश तवडकरान सांगले. There is anxiety among the ST community of Goa because the central government has approved reservation for ST community for Goa Legislative Assembly election. But Goa state government has not taken any further action as yet. There has been a demand by ST community for reserved seat for the Legislative Assembly election for last many years. This is wished of the ST community be fulfilled. Will the government take action at the earliest? Will the seat be reserved for ST community at the next Goa State Assembly election in 2027? समोर हाडलेलो आसा. ह्या विशया संदर्भात भारत सरकार आखत्यांक आसा ते कंटिन्युअस आमी फॉलो करतात आनी 2027 पर्यंत रिजर्वेशन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसतलो. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले